नमस्कार. कोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. म्हादयचें उदक वळोवपाच्या कामाची गोंय, महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटक करतले संयुक्त पळोवणी. स्मार्ट सिटीच्या नावान पणजेत 200 वर्सां पयलींचे झाड हाणटात म्हणून NGOचो बोवाळ. काडलो कॅन्डल मार्च. झाड कापपाच्या प्रकाराचेर कोर्टात वचपाची NGOची तयारी. धरणांनी उदकाचो बऱ्यापैकी सांठो गिमान जावचो ना उदकाचो उणाव म्हणटा जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार. लोकसभा वेंचणुके खातीर मंगळारा 7 मे दिसा मतदान जावपाचें आशिल्ल्यान गोंय सरकारा वतीन भौशीक सुटी जाहीर, अधिसुचोवणी जारी. कुडचड्यार 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जावन जालो भिरांकूळ अपघात, 5 जाण जखमी. आनी 70 मालात अजूनही कुळागरांनी पारंपरिक शिपणावळीचेर शेतकारांचो भर. पारंपरिक शिपणावळूच थारता फायदेशीर. स्पेशल रिपोर्ट. आता पळयात खबरो विस्तारांत. कर्नाटक म्हादयचें उदक मलप्रभा न्हंयत वळयता ताची कागाळ गोंय जलस्रोत खात्यान प्रवाह अधिकरणा कडेन केल्ली. ह्या कागाळीची दखल घेत तिनूय राज्यांनी संयुक्त पळोवणी करची असो आदेश प्रवाह अधिकरणान दिला. जाल्यार बेकायदेशीर तरेन कर्नाटक उदक वळयता ते पुराव्या सयत दाखोवन हे काम बंद उडयतले अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. उप्पी वाठारांतल्या म्हादय न्हंयवेलो कळसा भांडुरा प्रकल्पाची संयुक्त पळोवणी करपा खातीर प्रवाह अधिकारिणीन मान्यताय दिल्या. गोंय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांच्यो सुचोवण्यो आयल्या उपरांत प्रवाह अधिकारिणी संयुक्त पळोवणेची तारीख थारायतले. गोंय सरकार खंयच्या वाठारांत पळोवणी करपाक सोदता तशेंच पळोवणेची तारीख हाचे विशीं मंगळारा प्रवाह अधिकारिणीक कळीत करतले अशी माहिती मंत्री शिरोडकर हांणी पर्वरी सचिवालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली. ताजी पहिली मिटींग हांगसर 13 फेब्रुवारीक जाली. गोंयांत त्या कमिटीची प्रवाह कमिटीची पहिली मिटींग 13 फेब्रुवारीक जाली. ताजे नंतर ताणें आमकां लेटर धाडलें की ऑफकोर्स आमी तांकां 3-4 लेटर धाडले. आमी जे आसा पळय आमच्या ऑफिसांतल्यान तांकां एक लेटर दिलें 29/8/23 29/8/23 की जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें आशिल्लें. ताजे नंतर मागीर रिमांयडर धाडलो आमी तो 25/10/23 नोव्हेंबराच्या 25 तारखेक हो रिमांयडर धाडलो जॉयंट इन्स्पेक्शनाक. ताजे नंतर मागीर तिसरें लेटर आमी धाडलें ते 10/12 डिसेंबराच्या 10 तारखेक आणि 22/3 हे चौथे लेटर. 22/3 मार्चाचे म्हयन्यात. ताका इन रिस्पॉन्स टू दीस ताणें आमकां लेटर केल्लें आसा की आमचे हे दिवप तिनूय स्टेटीक महाराष्ट्रा, कर्नाटका आनी गोवा तिनूय स्टेटीक म्हणिल्लें आसा की तुमी तुमचो प्लॅन विजीट प्लॅन जो आसा पळय तो करून दिवचो. बेजिरा विजीट करताले, खंय विजीट करताले वगैरे आमी दिवपाक जाय. कर्नाटका गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय आनी महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय. आमचो रिपोर्ट जो आसा पळय रिक्वेस्ट आनी सजेशन जे आसा पळय ते सोमार दीस सांजचे आमी दितले. बेजिराक जेन्ना बेजीन स्टडी म्हणजे फॅमिली रायशन विथ हे म्हणटाले बेजीन फॅमिली रायशन विथ म्हादय बेजीन अशें म्हटलेलें आसा. आनी त्या अनुसार मागीर आमी आमच्या नजरेन खंय खंय वचपाक जाय ते आमी सजेशन जे आसा पळय चड करून लेटेस्ट बाय मंडे इवनिंग किंवा सोमारा सकाळ आमी दितले. महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा, कर्नाटकाक दिवना. तिगांचे बरोबर दिवंक जाय. तिगांनी वेगवेगळे दिवपाक जाय, आपल्या पिल्ल्याने वेगळे दिवपाक जाय. पण ते जातले बेगीन दिलें की बरें न्ही आमकांय बरें. सो आमची जे आसा पळय ते सोमार दीस आमी धाडटा. सोमारा सांजचे किंवा लेटेस्ट बाय ट्युजडे मॉर्निंग. आमची मेन ही आसा तो मुद्दो की डायवर्शन करपा संबंधी खंय जी कितें एक्टिविटी करता, एक्सकवेशन एक्टिविटी, डिगिंग एक्टिविटी ती आमी नजरे काडून दवरता. दॅट इज द मेन. प्लस मागीर बाकीचे खूब विशय आसात.
आनी खूब विशय आसा तो विशय सगळे उलोवंक संयुक्त पळोवणेविशीं महाराष्ट्रान आपल्यो सुचोवण्यो प्रवाह अधिकारीक धाडल्यात मात कर्नाटक आणि गोंयान अजूनय सुचोवण्यो धाडिल्ल्यो नात. सगळ्यांच्यो तारख्यो आयले उपरांत अधिकारिणी पळोवणे खातीर एक तारीख निश्चित करतली. मजगती सद्याक पर्वरे उदका स्त्रोत खात्याचे सिंचाई भवनात आशिल्ले प्रवाह अधिकारिणीचे ऑफिस पर्वरे दुसऱ्या सुवातीर हलयतले. सुवात निश्चित जाल्या अशें मंत्री शिरोडकरान सांगले. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजे सांतिनेज 200 वर्सां पोरणे झाड कापतात म्हणून कळटना NGO एकठांय येत विरोध केलो. दुसरे एक पोरणे झाड कातरपाचो प्लॅन आशिल्लो मात NGOच्या बोवाळा उपरांत तो स्थगीत केला. मजगती स्मार्ट सिटीच्या नांवान पोन्नी झाडां कापतात ताचे आड कोर्टात वचपाची NGOची तयारी. NGOनी हे कृती आड कॅन्डल मार्चूय काडलो. पणजे सांतिनेज स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून हे 200 वर्सां पोरणे झाड कापपाक सुरवात करतनाच NGO थंय पावले आनी तांणी बोवाळ घालो. झाड कापपाक तांचो विरोध. सगळी पणजेची झाडां मारून उडोवपाची ना कट केला म्हणजेच रॉंग न्ही भाऊजी. दे हॅव ऑल द परमिशन्स न्ही. ऑलवेज इट इज सेड न्ही सगळे कडेन जी झाडां कत्तल चल्ल्या गोंयान फूल शिवोले झाडांची कत्तल चल्ली 150 ट्रीज. थंय आमी प्रोटेस्ट केल्लो लेड बाय हावेटीन फुर्तादो. सो ती थोडी झाडां वाचयली ती इवन देवर ऑन द सायड. ओके देवर ऑन द सायड. सो रेजिडंट्सांक जर कटिंग केलें जाल्यार दे आर सेईंग दे आर स्टेटिंग देयर रिजन्स. सो रिप्लांटेशन आयडिया आसा CCPची हे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टाक लागून जाला. काबार जाल्या पळय पणजे आमची सुंदर पणजी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टाक लागून जाला. ट्रीज आर बींग कट एवरीवेर नॉट ओन्ली पणजे सगळे कडेन ट्री कटिंग चालू आसा. ट्री कटिंग सामकी पर्रा मागीर शिवोले बी सामके लार्ज स्केल ट्री कटिंग इज गोईंग ऑन. सो एवरीवेर द ट्रीज एंड एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करता तरी आसतना दे डोंट केअर. म्हणजे द गव्हर्नमेंट डजंट केअर. सो दे आर गोईंग अहेड विथ स्मार्ट डिस्ट्रक्शन जाता म्हणू शकता. स्मार्ट डिस्ट्रक्शन या स्मार्ट सिटी दे आर फॉलोईंग डस्ट पोल्युशन. सगळे हांगा डस्ट पोल्युशन जाता. आय फुल्ली सिंपथायज. द रेजिडंट्स आर सफरींग. वी आर सफरींग. आमकां ड्रायव्ह करपाक मेळना. हे झाड सोडून आनी एक पोरणे झाड हाणपाचें आशिल्लें. ह्या बोवाळा उपरांत तांकां मात हात लावंक ना. मात ते झाड खूब जीण आनी वांकडे जाल्ल्यान ते केन्नाय पडपाक शकता. ताका लागून ते हाणपाची थळव्यांची मागणी. एका सायडीन म्हणटा ते एटलिस्ट 1.5 म्हयनो जातलो एका सायडीन. झाड एका सायडीन कट केल्ले पूण पयलीं झाड बरें आसलें. पयलीं झाड बरें आसलें म्हणजे तेजे रूट्स वर अफेक्टींग आवर पायपलायन. म्हणजे पायपलायन डॅमेज जाले. 2 वर्सां फाटीं आमी कलेक्टराक लेटर केल्ले की हो झाड कट करपाचो कित्याक रूट्स सकयल वयता अंडरग्रावंड वयता. पूण आमकां परमिशन मेळोंक ना म्हणून आमी उबी रावले. सो मागीर हेंच्यांनी स्मार्ट सिटी पिपलांनी कट केले. अर्दे कट करतकूच आतां ट्री हेज टिल्टेड टू वन सायड टू बिल्डींग सायड आनी ते रूट्सूय तेंच्यांनी कट केले. केन्नाय पडूं शकता. केन्नाय पडूंक शकता तो. मागीर तुमी मिटींग घेतली. आमी BOD मिटिंगाचेर डिसायड केलें. आमी लेटर बरयतले. आमी डिझास्टर मॅनेजमेंट सेल ऑफ CCP लेटर बरयला. ताका सांगला ते वी पोजींग डेंजर टू अ बिल्डींग. ते आमकां कांय रिप्लाय मेळोंक ना अजून. आयज ते झाड कट करपाक गेल्ले. आयज झाड कट करप हांगा हे झाडाक कोण येवंक ना. आमकां खबर ना कोण येयले ते कट करपाक. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गिमान उदका पुरवण करपाक सगळ्या धरणांनी बऱ्यापैकी उदकाचो सांठो आसा. फुडल्या 2 म्हयन्याक उदका पुरवणी विशीं कसलोच प्रश्न उप्रासचो ना अशें विधान उदका स्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. धरणांतल्या उदकाची पातळी 50% देंवल्या. ताका लागून उदका पुरवणीचेर गिमान परिणाम जावंक शकता काय असो प्रश्न उप्राशिल्लो. उदकाचे लेवल जे आसा पयलीं ते अत्यंत समाधानकारक आसा. आमचे जे 4-5 डॅम आसात उदाहरणार्थ सागावली डॅम जो आसा पळय थंय 130 दीस व्हांवपा इतलें उदक ताची स्टोरेज आमचे कडेन आसा एज ऑन टुडे. जवळ जवळ 11,785 हेक्टर मिटर उदक आसा. आमी दिसाक जें उदक काडटात पळय थंयच्यान ते सादारणशे 90 हेक्टर मिटर. त्यामुळे हो हिशोब धरून आमकां 130 दीस पर्यंत उदक सागावलीचे म्हणजे एंटायर सावथाक पावूंक शकता. दुसरें आसा तें तिळारीचें उदक जें आसा तें तशेंच जवळ जवळ 12,566 हेक्टर मिटर आसा. आनी 156 हेक्टर मिटर
आमी डेली घेतात. त्यामुळे आणि आमचो जो स्टॉक आसा, आमचो जो शेअर आसा तो जवळ जवळ 144 दीस पावपा सारको आसा. त्यानंतर आमी आमठाणी जे आसा पळय ते पंपिंग स्टेशन आशिल्ल्या कारणान ते कमी जास्त आसता. चापोरी जे आसा पळय ते जवळ जवळ 450 दीस पावपा सारकी इतली स्टोरेज थंय आसा. कारण थंय स्टोरेज चड वापरना, ताजी युटिलिटी चड जायना. इरिगेशनाक मोठ्या प्रमाणात उदक थंय घेवपाक लागूना. अंजुणे डॅम आसा पळय, अंजुणे डॅमाचेर जे एंटायर सावथ नॉर्थाक सप्लाय करता थंय जवळ जवळ 70 दिसांची स्टोरेज आसा. आमी आज एप्रिलांत आसा, पूण एप्रील आनी मे हे जावन सुद्दां मुखार सादारणशे आनी 10 दीस 15 दीस आमकां उदक पावूंक शकता. मदीं पावसाची सर आयना जाल्यार, मदीं जर पावस आयला जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता वी इन अ व्हेरी कम्फर्टेबल सिच्युएशन. नंतर उरलें तें पंचवाडी म्हैसाळ थंय सादारणशे 117 दिसांची स्टोरेज आसा. आमी थंय सादारणशे 5 ते 8 ml उदक काडटात आनी आमचे कडेन थंय 176 हेक्टर मिटर उदक सद्या आसा. त्यामुळे इवन पंचवाडी ज्या जाग्यार करून 24 जून पर्यंत पावस पडूं नाशिल्लो आनीक डॅम सारको जवळ जवळ ड्राय जालो म्हणटा. पूण आमी कितें आतां म्हणून जी स्टोरेज आसा ती 117 दिसां खातीर आसा. तर त्यामुळे मुखाल्ले 2 म्हयने पर्यंत आमकां उदकाची चिंता करपाची गरज ना. तितलें कम्फर्टेबल आमचें उदक आसा. एकच आमी पळोवचें पडटलें की जे ट्रिटमेंट प्लांट्स PWच्या लेवलाचेर चलता, काम चलता, तातूंत ते कितले कंप्लीट जातले आनी तांकां आमी कितले बेगीन उदक दिवंक शकतले. म्हजे नजरेन हांवें जे प्लांट्स तांचे चलतात किंवा प्रपोज आसात ते सगळी म्हायती घेतलेली आसा. आनीक त्या नुसार म्हणजे आमचे कडल्यान जे कितें रॉ वॉटर सप्लाय जाय ताजी पूर्ण तयारी केल्ली आसा. लोकसभा वेंचणुके खातीर मंगळारा 7 मे दिसा मतदान जावपाचें आशिल्ल्यान गोंय सरकारा वतीन भौशीक सुटी जाहीर केल्या. काल रातीं हे विशीं अधिसुचोवणी जारी जाल्या. देशभरात सध्या लोकसभेचे वारे आसा आनी गोंयांत लोकसभेची वेंचणूक 7 मे 2024 ह्या दिसा जावपाची आसा. त्याच फाटभुंयेचेर गोंय सरकारान काल एक नोटिफिकेशन काडलां आनी तितून अशें म्हटलां की 7 मे 2024 ही पब्लीक हॉलिडे जावन आसा. म्हणजेच सगळ्यांक मतदान करपाक मेळचें म्हणून 7 मेक पब्लीक हॉलिडे सरकारान जाहीर केल्ली आसा. आनी ही हॉलिडे जी आसा ती पेड लीव जावन आसा. म्हणजे जे कामगार गव्हर्मेंट तशेंच नॉन गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट सेक्टरान काम करता तांकां मतदान करपाक मेळचें म्हणून ही पेड लीव किंवा पेड हॉलिडे अशी जाहीर केल्ली आसा गोंय सरकारान. हे नोटिफिकेशन काल रातचे उशिरा सरकारान काडलेलें आसा. म्हणजेच 7 मे 2024 ह्या दिसा पब्लीक हॉलिडे आसा आनी त्या दिसा सगळ्यांनी वचून मतदान करचें म्हणून ही हॉलिडे दिल्लेली आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरा पर्सन नितीन गंगावणे सोबत हांव विनायक सामंत, पणजी. शेनवारा कुडचड्यार 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जावन अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकीचेर आशिल्ले चल्यांक गंभीर दुखापत जाल्या. अँब्युलन्स येवपाक कळाव जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तांकां लागसारच्या कुडचड्या भलायकी केंद्रात दाखल केले. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. एक्सिडेंट जाल्लो आनी 2 जाण आमचे फ्रेंड वयताले आपल्या घरा. सो थंयच्यान कोण तरी येयले 3 जाण आनी डायरेक्ट फेस टू फेस गाडी मारल्या. आनी म्हाज्या फ्रेंडाचो आहा पळय तेज्या मेजर एक्सिडेंट जालो म्हणजे 3 दात पडलेले आहा पळय. आणि आता ते खंय आला? आतां ताका गोव्हर्मेंटान आमच्या काकोडा हॉस्पिटलान व्हेल्लो. असं कुडचडे ते सांग्या वयता ते रस्त्याचेर काकोडे हांगा आनी तुमी पळोवंक शकतात म्हाका फाटल्यान एक अपघात जाल्लो आसा. 2 स्कुटरी भितर, दोनूय स्कुटरी समोरासमोर टक्कर जाल्ल्या कारणान जे एक स्कुटरीर 3 जाण आसलेले आनी एक स्कुटरीर 2 जाण आसले, तितूंत 2 जाण आसले ते खंय तरी इंजर्ड जाल्ले आसा. तेंची तोंडां फुटलेली आसा. त्या खातीर जे स्थानीक लोक आसा तेणी तांकां हांगा कुडचडे हेल्थ सेंटर आसा थंय तांकां शिफ्ट केल्ले आसा. तशेंच हे 3 जाण जे ट्रिपल शिफ्ट चलयताले ते खंय तरी तितूंत भितर एकटो तेजे नाकांतल्यान रगत येता त्या कारणान ताका आतांच ताका थंय कुडचडे हेल्थ सेंटर आसा थंय शिफ्ट केल्लो आसा. लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे खंय तरी हांगा जे ट्रिपल सीट आसलेले तेंची मिस्टेक आसा अशें ते म्हणटात. आनी तेंची जी स्कुटरी आसा त्यो एकदम डॅमेज जाल्ली आसा आनी पोलिसांनी पंचनामोय केल्लो आसा हे सगळे एक्सिडेंटाचो. आनी मुख्य कारण कितें आसा आजून पर्यंत कळना. तशेंच आजून पळोवंक शकता इतलो अपघात जाला तरी सुद्दां हांगा 108 आसा ती सुद्दां पावना आजून. तर लोकांनी खंय तरी लोकांनी स्वता तांकां आपल्या गाडयेर बसोवन तांकां हॉस्पिटलाक शिफ्ट केल्ले आसात अशें आनी पळोवंक शकतात.
ह्या जाग्यार खंय तरी लायटय बी ना, बाकी इतलोच भाग आसा तो काळखांत आसा, त्या कारणान बी एक अपघात जाला अशें एक कारण आसूं शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरे सत्तरकर. सत्तरी मालात कुळागरांनी शिपणावळी खातीर बागायतदार शेतकाऱ्यांचो अजून पारंपरीक पद्दतीचेरूच भर. पाटाचें उदक आनी केल्ल्यान कुळागरांतली शिपणावळ. पारंपरीक पद्दतीन शिपणे केल्ल्यान गरजे भायली नडणी कुळागरांत जायना आनी झाडांक पुरेपूर उदक मेळटा म्हणून शेतकार सांगतात. तुमचें नांव कितें? बाबाजी आपाराणे. खंय रावता तुमी? कुडशा. कुडशे. कितलीं वर्सां जालीं तुमी आतां कुरागळ हें करता? 9-10 वर्सां जालीं. आनी कशें शिंपता तुमी आतां? कल्ल्याणूच शिकता, करता कल्ल्याण शिकता. स्प्रिंकलर बी तसलें काय बसोंक ना? ना ना. म्हणजे हेचो कितें तुमकां फायदो कितें जाता हे कल्याण शिंपोवन? कल्ल्याण शिंपा म्हणजे उदक मातशें बरें पडटा आनी थंड जमीन बरी उरता. तुमचे आतां कितल्यो माडी आसा ह्यो सुपारी सादारण अंदाज? सादारणश्यो 4-4.5 आनी ही तुमी पारंपारीक पारंपारीक. कसले तुमी थीप स्प्रिंकलर बी कितें यूज करिना? ना ना. आनी पाणी खंयसून येता तुमकां हें? पाणी ते झरीचें आहा, आमी फूग घालता आनी हें करता, साठयता आनी मागीर ते सोडटा. एक वरभर चलता, मागीर तेतूरच आमी आटपून घेता आमचें. माझे नाव संजय विद्याधर केळकर. हांव सत्तरी तालुक्यात धावे गावात रावता. तसेच माझी पारंपारीक म्हणजे वडिलोपार्जीत माझी बागायती आसा. तर तेका ते बागायतीक पाणी नॅचरली आमचे पाटाचें पाणी आसा. तर पाटाचें पाणी असल्या कारणान आदी आमचे आजे पणजे पारंपारीक ते काजीच्या लाकडाचे किंवा लाकडी हेचे कल्ले म्हणून आसतले, तेणी ते कल्ल्यान तें पाणी आमी ते शिंपता, तेका शिंपणे म्हणटात. ते डिसेंबरांत चालू जाता आनी पावस पडटकच मे एंडाक ते सोंपता. आतां सुदारणा जाली म्हणून आतां काही लोकांनी आमच्या गांवांत किंवा आमच्या पंचक्रोशीच्या गांवांनी ते स्प्रिंकलर बसयल्यात. पूण म्हाका ते स्प्रिंकलर म्हाज्या मनाक ते पटना. पद्दतीन आमी ते कल्याण आमी शिंपता. हाचें कारण अशें आसा, म्हणजे आमचे म्हाजो आजो बिजो किंवा बापूय बिपूय म्हाका सांगताले की कल्ल्याचें शिंपणें बरें वेवस्थीत जमीनभर बसता, कल्लें बरें बसता आनी पाणी मुबलक प्रमाणात त्या झाडाक मेळटा. आनी बारीक बारीक वनस्पती म्हणजे तेका आमी आमचे गांवठी भाशेंत नडणी म्हणटा, ती नडणी तशी येयना. आनी ते दृश्टीन पावस पडटकच बागायती साफ सफाई करूंक मातशें सोंपें जाता आनी पाणी बरें मेळटा बागायतीक आनी तेचे उत्पन्नाचेर आमच्या मातसो बरो परिणाम जाता. आतां निसर्गानुसार पावसाळ्यांत सुपारी झडटा बिडटा ती गोष्ट वेगळी, म्हणजे तेका ते औषध फवारणी मोरचूत बिरचूत ते आयला. शुक्रारा फांतोडेर कानोळे दर्यावेळे वयल्या एका शेका मुखार कासवान तांतयां घाली. शेकाच्या कामगारान पळयना फुडें रोखडेच रान खात्याचे अधिकाऱ्याक कळीत केले. ते उपरांत घडणूक थळार येवन तांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कासवान घाल्ल्या सुमार 86 तांतयांक मोरजेच्या कासव संवर्धन वाठारांत व्हरून सुरक्षीत दवरली. उधर मोबाइल देख रहा था, आया ऊपर, आज उधर गाड़ा किया, होंडा देखी, बाद में आधा घंटा के बाद वो नीचे निकल गया, मैं देखा नीचे गया वो. उसके बाद तो गुड़ वाला है ना, उसको बोला और फोन किया.
ये कितने बजे आया था कचवा? कचवा आया था 4 बजे आया। सुबह 4 बजे? 4 बजे आया। तूने देखा पूरा? पूरा देखा मैं 4 बजे आया, मैं पूरा देखा 5 बजे गया निकल के। कितना बड़ा था? बड़ा था, पूरा इतना बड़ा। इतना बड़ा था। बड़ा था। 1 कुंटल 1.5 कुंटल होगा। अच्छा, अंदाजे कितना अंडा डाला? अंडा कितना नहीं डाला मैं नहीं देखा, डाल के ऐसे ऐसे करके गया हो। ऐसे करके गया। मैं देखा। बाद में आपने पात्राम को बोला? हाँ, बात में बोला। अच्छा, बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया। ओके, ठीक है. ऑक्टोबर स्टार्ट होता तो 3 मे मेरेन स्टार्टिंग में तो सीजन त्यांचा ताज्या दिवपाचो कळ्ळें ते म्हणजे तुमची सायडीन वागातोर गांधोली मोरजीम खूप सायड आसा आश्वेली सायडी ती सकाळची सांजचे जायची तेन्ना वत बीन आसता पळय तेन्ना ती येता वाऱ्या प्रमाणे वयर येता ताज्या दिवपाक स्पॉट ताचे घालून वयता ती आमी एक मशीन केल्लेलो आसा म्हाका जो व्हडला हांव ती उदक खंय वागातोर पूण आयज हांव गांधोली मेळयला ती अरावंड 36 पण हे फर्स्ट याच्या पयलीं केसीस झाले, पण या वर्सा फर्स्ट टाइम हा ह्याच वर्सा खूप झाला. आणि मग किती? मोर देन 80+ असा. मग आता इथं केन्ना काडप जातली? आता सूर्य आसा न्हू, सूर्या खाली आता काडूंक शकना, ती पिड्ड्यार जाता. आता ती सांजचे आफ्टर 6:30 बी आमचे मोरजेचे कोण काम BSL आसता पळय ते येतले व्हरपाक. ते मोरजे व्हरून ते आमचे नेस्टिंग घर आसा न्हू थंय राखण दवरता. धाळगड पंचायत वाठारांत आयुष्य हॉस्पिटला फाटल्यान स्पोर्ट्स सिटी खातीर संपादन केल्ले जमनीत बेकायदेशीरपणान दोंगर कापून चिरे, फातर आनी माती चोरून व्हरतात अशी कागाळ धारगळचो आदलो सरपंच आनी सध्याचो पंच वांगडी अनिकेत साळगांवकर हाणें पेडणे मामलेदार कार्यालय तशेंच पेडणे पुलीस स्टेशनांत केल्या. ह्या दोंगर कापपाच्या प्रकरणात धारगळेचो सरपंच अर्जुन कोनाडकार हाचो हात आसा असो आरोप साळगांवकर हाणें केला. मामलेदार वा पेडणे पुलिसांनी हे विशीं कारवाय करूंक ना जाल्यार न्यायालयांत याचिका सादर करतलो अशी शिटकावणी साळगांवकारान दिल्या. सांगपाचें म्हणजे आमी सध्या धारगळ हांगा आसा सुकेकोण आयुष हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान. हांगासर तुमी पळोवंक शकता की हांगासर इलिगल हिल कटींग केलेलें आसा आनी ते बी हिल कटींग बिना परमिशन आनी ही गव्हर्मेंट स्पोर्ट्स सिटीची प्रॉपर्टी आनी तेतून काम करता धारगळचो सरपंच अर्जुन प्रकाश कानोळकर. जेन्ना हांगा हिल कटींग जालें तेन्ना हांगासर भरपूर म्हाका दिसता 10 JCB 20 ट्रक जेन्ना हांगासर आसले तेन्ना पुलीस स्टेशनान फोन मारलो. फोन मारल्या उपरांत PX सांगलें अशें म्हणून हांगासर काम चलता. तो म्हणून लागलो थंय खंय काम चलता म्हणलं हय सर. कळ्ळें तुका? जर फोन दवरलो तेणी आनी 2 मिनटां भितर तेंच्यांनी गाडी सगळे खाली केले. म्हणजे सांगपाचो मुद्दो इतको दिसता की पुलिसांक सांगल्या शिवाय काय हे काडचें ना. कळ्ळें तुका? आनी मामलेदाराकय फोन केलो. मामलेदार म्हणून आपूण पणजे आसा. सो म्हणजे म्हाका सांगपाचें म्हणजे तुमी बघ सगळ्या तेणी सगळी डिस्ट्रॉय केलेली आहा. ती बघ झाडां ती बघ दळी म्हणजे झाडां सगळी दळी पयलेली आहा आनीक ती बघ थंयसर ह्या आसा. तुम्ही बघू शकता थंय काय केलां आता ह्या म्हाका सांग ह्या कायद्यान लिगल ह्या काय इलिगल ह्या तुम्ही म्हाका सांगा. आता ही जागा कोणाची? ही जागा स्पोर्ट्स सिटीची. स्पोर्ट्स गव्हर्नमेंट अंडर गव्हर्नमेंट. आणि काय ऍक्शन जागना अजून? कंप्लेंट दिल्याची? आम्ही पेडणे वचून कंप्लेंट दिलेली आहा. थंय तुका सपोज जर ते हेचेर जर ते सामके ह्या करनत जाल्यार आमी PIL घालपाचो आमी त्या वांटेको. मुळगांवच्या धाकटी वनदेवी सभाघरांत 16व्या अखिल भारतीय रेल टपाल सेवा अधिवेशनाक व्हड्या दबाज्यान सुरवात जाल्या. 3 दीस चलपी ह्या अधिवेशनाक आयज शुक्रारा 5 एप्रिल सावन सुरवात जाल्या. ह्या अधिवेशनाक राष्ट्रीय फुडारी तशेंच देशभरांतल्यान 300 परस चड प्रतिनिधी हाजीर आसात अशें कळटा. मुळगांवच्या धाकटी वनदेवी सभाघरात 3 दीस हे अधिवेशन चलतले. शुक्रारा ह्या अधिवेशनाचे उक्तावण जाले. और उसका श्रेय जैसे सरकार ने लिए और सिर्फ कम्युनिकेशन मिनिस्टर नहीं, आज माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने मन की बात में पोस्टल डिपार्टमेंट का एक रोल जिस तरीके से दिखाया उसमें बहुत बड़ा आयु इस विभाग में बढ़ गया. पूरा देश में देख लीजिए जितना डिपार्टमेंट है एक ही बात है, भाई साहब मेरा पोस्ट कंप्लीट हो रहा है, पोस्ट नहीं है, यह सीट खाली जा रहा है. इस विभाग में रुपया डालना है. इस विभाग में नया पोस्ट क्रिएट हो रहा है. इस विभाग में नया रिक्रूटमेंट हो रहा है. आज रिक्रूटमेंट में ऐसा हाल है पोस्ट में दिखाई जा रहा है. यूपी से हमको फोन आ रहा है, भाई
इतना साल से एक ही चीज सुनते आ रहा था, भाई साहब आदमी का कमी, काम करने वाला लोग नहीं, कैसे काम करें। आज इतना लोग विभाग को दिया गया है, जो विभाग को बोलते हैं पेज देने वाला है, वो अब सोचते पड़ गए क्या, क्योंकि झूठ बोलते हुए संगठन चलाते हैं। आपको पता है 28 मार्च को जो स्ट्राइक हुआ था, याद करिए, उस कम्युनिस्ट ने स्ट्राइक करा था। विषय यह था, नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किला से घोषणा करेगा, जो आईपीपी बना हुआ है पोस्टल डिपार्टमेंट में, वो जो बैंक है, उस बैंक में पोस्ट ऑफिस का सभी खाता को उस आईपीपी में दिया जाएगा। ह्या अधिवेशनात नवीन निवृत्ती योजनेचेर चर्चा जातली। तशेंच रेल टपाल सेवेक मारक आशिल्ल्या RTN धोरणाच्या विरोधात निर्णय जातलो, अशी माहिती अखिल भारतीय संघटनेचे महामंत्री राजेश कुमार हांणी दिली। का जो अधिवेशन है हमारा, ये द्विवार्षिक अधिवेशन है, 2 वर्ष में होता है। देश के कोने कोने से यहाँ पदाधिकारी पधारे हैं और इस अधिवेशन में आज हमारी नई कार्यकारिणी का गठन होगा और जो हमारी कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं उन पर हम लोग यहाँ पर चिंतन कर उसको आगे सरकार के समक्ष उठाएंगे। उसमें हमारी 2-3 मांगे मुख्य हैं। एक तो हमारी NPS जो अभी न्यू पेंशन स्कीम है वो मुख्य है, उसके विषय में मेरे साथी त्रिलोकी टंडन जी ने आपको बताया होगा। दूसरी हमारी ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये रेल डाक सेवा, मेल मोटर सेवा, जो डाक विभाग के अंदर RMS MMS के नाम से है। तो हमारा मुख्य काम जो है RMS के अंदर रेल के जरिए हम डाक को स्थानों पर पहुंचाना, देश के कोने कोने तक पहुंचाना। लेकिन अभी सरकार की एक नई पॉलिसी के तहत RTN रोड नेटवर्क ट्रांसफर जो चलाया है सिस्टम इन्होंने, तो उसके माध्यम से ये हमारे RMS के ऊपर कुटाराघात कर रहे हैं। आज उस चीज़ को लेके हम लोग यहाँ एक बड़ा निर्णय लेंगे कि जो RTN चलाए जा रहे हैं, जो RMS का अस्तित्व खत्म करने की तरफ सरकार अग्रसर है, उसका हम यहाँ एक रूपरेखा तैयार करेंगे और उसको आगे हम सरकार के पास अपना पक्ष रखेंगे। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत। आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिधा तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, मी चित्रा प्रकाश क्षीरसागर। गेली 30 वर्ष झाले मी ह्या गोव्यामध्ये येऊन, माझे मिस्टर दैनिक गोमंतकमध्ये उपसंपादक